नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. म्हादयचेर कर्नाटकाच्या उर्जा प्रकल्पाक गोंयान करूंक जाय विरोध. ASGचो हेडॉनात सल्लो. कर्नाटका आड घालतले डिसओबिडियन्स याचिका. ASG म्हणटा कर्नाटकाचेर विश्वास बसना. सप्टेंबर सावन जन आरोग्य अभियान. आयुष्मान भारत 2022 मेरेन गंगायानावरवीं भारतीय तिरंगो अवकाशात. सशस्त्र दळांतल्या बायलांक कायम आयोग. प्रधानमंत्र्याचो स्वतंत्रताय दिसा घोषणा. गोयचे मायनिंग बेरोजगारीचो प्रश्न सोडोवपाचे यत्न नेटान. प्राथमीक शाळांनी मूल्यवर्धन शिक्षणाचेर दितले भर. स्वतंत्रताय दिसाचे पणजे मुखेल सुवाळ्यात सभापती उलयलो. हेल्प अस टू हेल्प यू म्हणपी सरकारूच लागलो. व्हिसल ब्लोअरांच्या फाटल्यान पोळ्या चेक नाक्यार FDAचो कारभार एक्सपोज करतल्याचेरूच मंत्र्याच्या सांगण्यान FIR. लष्करा खातीर आधुनिक शस्त्रां सामुग्रीच्या कारखान्याक IPBची मान्यताय. तुये उद्देगीक वचणुकेत जमीन. 125 कुशळ लोकांक रोजगार. 80% गोंयकारांक रोजगार दिवपाची अट. आणि FC गोवान हाडलो रियल माद्रिदाचो आदलो विंगर मिगेल पालान्सा. लांजारोटीच्या जाग्यार आता आदलो रियल स्टार. कर्नाटक म्हादयचेर घालूंक सोदता त्या जल उर्जा प्रकल्पाक गोंयान विरोध करूंक जाय. म्हादयचो आदोगाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नाडकर्णीचो सरकाराक सल्लो. प्रुडंटाचे हेडॉनात तो उलयलो. कस्तुरी रंगन रिपोर्टा प्रमाण पश्चिम घाटात असले प्रकल्प येवंक शकनात. कर्नाटकान आदीच म्हादयचे उदक वळयल्ल्यान तांचे आड खंय डिसओबिडियन्स याचिका घालतले. ASG म्हणटा कर्नाटकाचेर विश्वास पाचना. You are saying that state will not object to their power project, environmentalists may. No, not state. State on the ground of water sharing. Will state on the ground of environment object? May have to object. So you are keeping because the Western Ghats, if it is disturbed, our ecology is going to be disturbed. See, I am making only a difference between the water tribunal. If the matter falls out of water tribunal, it will go to National Green Tribunal. Correct. Right? Because we do not want the Western Ghats to be destroyed. We want the Western Ghats to be preserved. Now, having a project of that type will affect the ecology, but it will not deprive Goa of that 8.02 TMC for the simple reason that water remains with it. What is your advice to the state? What is the position state should take? State You must should object. You must object. You must object. Not on the ground of water dispute, on the ground of, because it's an in-basin use, so it can't be objected. Yes, so you are saying the grounds are different, but it has to be objected. Because otherwise you will destroy the Western Ghats. Okay, so it has to be objected. As per Gadgil report, which has been scrapped, Yeah. but as per Kasturi Rangan report, you can't have a project of this magnitude. Our thing is that you have diverted. The only defense for them is they can come and say we have not diverted. It's a natural water. आज तुम्ही परत आमक No, because that is because the diversion is going on. right now. It has been breached. The vents have been breached. That's our case. Yes. And we will prove that case, saying that we will put something this side. If it comes out that side, obviously that means there is diversion. But of course, Karnataka is required to take all permissions. Correct. And if you know, injunction against Karnataka has been continued. Yes. So tomorrow we are filing a disobedience application under Order 39-2A. Because the day the award was delivered, they had diverted the water. So its application is being filed tomorrow or day after. Are you taking a relaxed breath or you are gearing up for another battle with Karnataka right now? No, it depends, because I don't think Karnataka will let Goa sleep. My frank advice to all the activists, if you have real concern for Mahaday, Buckle up. then please keep a watch
because ultimately what we are required is to protect Goa's interest. And if we have to protect Mother Madai, each one of us must be aware and alive to the situation which is going on there. Yeah. With this much allocation, and Karnataka perhaps knows what is in fate for them later. Whatever you might say legal battle and all will be only for the formality of doing things. If they have breached it and breached the injunction, Actually, you are saying we'll have to hold our ground. we'll have to hold our ground and we'll have to keep our radar and antenna on top and find out what they are doing. Because what they have done now is very simple. I don't know if you have seen it. They have just put mud and they have given a slope this side. As a result, the water, instead of flowing into Goa, is flowing that side. If they have done this for one tributary, they can do it for 16, 17 other tributaries as well. ब्याहत्तराव्या स्वातंत्र्यता दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जन आरोग्य अभियानाची घोषणा केली. 25 सप्टेंबराक अभियान चालीक. संवसारांतली सगळ्यांत मोठी हेल्थ केअर स्कीम आयुष्यमान भारताची घोषणा लाल किल्ल्यावेल्यान जाली. सशस्त्र दळांतल्या बायलांक सरकार कायम स्वरूपी आयोग नेमतलो. 2022 पयली गंगायाना वरवीं भारतीय अवकाशात तिरंगो उबयतलो अशी घोषणा प्रधानमंत्र्यान केल्या. दिल्ली लाल किल्ल्यावेलो स्वातंत्र्यता दीस. भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है. ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक है, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है. और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ एश्योरेंस देने की योजना है. 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा. और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा. हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब या हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे. तब हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे. आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है. मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे. और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा. हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा. तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे. भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को, शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं. जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं. गोयचे मायनिंग आणि बेरोजगारीचो प्रश्न सोडोवपाचे यत्न नेटान चल्ल्यात. 72व्या स्वतंत्र दिसा तिरंगो उबयल्या उपरांत सभापती प्रमोद सावंत पणजे मुखेल सुवाळ्यात उलयलो. प्राथमीक शाळांनी मूल्यवर्धक शिक्षणाचेर सरकार भर दितलो म्हूण सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उपचारा खातीर देशा भायर आशिल्ल्यान सभापती सावंतान तिरंगो उबोवन मानवंदना घेतली.
राज्यातल्या बेकार तरणाट्यांची समस्या सुटपा खातीर आमी पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीन रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करपा खातीर सरकारान जायती पावलां उचलल्यात. कांय दिसां भितर सरकारी खात्यांनी नोकरी भरती जातली आनी ही प्रक्रिया जी आसा ही ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा. त्याच बरोबर गोंयांत येवपी नवीन नवीन उद्योग आसतले, स्थानीक तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी मेळच्यो म्हणून हातूंत खास उपाय योजना जी आसा ही आतां सरकारान आंखलेली आसा. आमी पळयता की स्वयंरोजगार हाचेर भर दिवपा खातीर गोंय सरकारान गोंय स्टार्टअप पॉलिसी, EDCच्या वतीन सुरू केल्लें इन्क्युबेशन सेंटर किंवा EDCच्या वतीन सुरू केल्लें स्वयंरोजगार अशे कितलेशेच उद्योग गोंयांत सुरू केल्या. शेतकी वेवसाय आसतलो, दुग्ध वेवसाय आसतलो, अशा खातीर खास येवजण्यो ज्यो आसा ह्यो स्वयंरोजगार चालीक लावपा खातीर सरकारान आंखलेल्यो आसा. मूल्यवर्धन शिक्षण दिवपा खातीर स्वच्छता, वाहतुकीचे नियम, पर्सनल हायजीन, योग अशा वेगवेगळ्या शिक्षणाचो आस्पाव हो प्राथमीक शिक्षणांत ऑलरेडी केल्लो आसा. प्लास्टिकेचेर बंदी घालपाच्या नदरेन सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्या. कोयराची विलेवाट लावपा खातीर साळगांव हांगासलो प्रकल्प 100 टन कॅपॅसिटी आसलेलो प्रकल्प 250 टनाचेर करपाचो सरकारची इच्छा आसा. आमी पळयता की ह्याच पद्दतीचे प्रकल्प बांयणी आसतले, काकोडा आसतले अशा पद्दतीचे नवे प्रकल्प हांगासर सुरू करपाचे आसा. गोंय सरकारान अंडर द आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाच्या सकयल बाब रघुनाथ नायक पिराय 91 वर्सां, मारियानो आर जुजे डिसल्वा पिराय 73 वर्सां आनी शिवय्या मरियाल पिराय 64 वर्सां हाका ताची जाणटी पिराय आनी दुयेंत हाका लक्षांत घेवन आयच्या ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिसा तांच्या शिक्षेक सूट दिवपाची ठरयल्या आनी ताका बंदखणींतल्यान सोडपाचोय निर्णय घेतला. आयज अनेक स्वातंत्र्य वीरांच्या हुतात्म्या खातीर जे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या सगळ्या लोकांची आयज आमी परत एकदा याद काडुया. मांडवी पोल तर ह्याच वर्सा पूर्ण जातलो हाजी जवळपास खात्री आयज जाल्ली आसा आनी त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पायंड्याचेर गोंयान घेतलेली भरारी म्हाका दिसता सगळ्या देशाक एक आदर्श ठरतली. आयज मोपा एअरपोर्टूय काम चालू जाल्लें आसा आनी फुडल्या 2 वर्सां भितर हो एअरपोर्ट चालू जातलो म्हणजे जे दाबोळी कंजेशन जाला तेंय कमी जातलें. शिक्षणाच्या पायंड्याचेर आमी क्वॉलिटी इम्प्रूव करपा खातीर खूब स्टेप्स घेतलेले आसा. व्हॅल्यू एज्युकेशन बरोबर सिवीक सेन्स, पर्सनल हायजीन, ट्रॅफिक सेन्स अश्यो सगळ्यो गजाली आमी, गार्बेज मॅनेजमेंट अश्यो सगळ्यो गजाली आमी भुरग्यांक शिकयता आनी येणाऱ्या काही वर्सां भितर गोंय एक हेल्थाच्या पॅरामिटराचेर देशान एक उत्कृश्ट राज्य ठरतलें हाची म्हाका गॅरंटी आसा. अंदूच्या वर्सा एम्प्लॉयमेंट आमच्या भुरग्यांक मेळूंक जाय म्हणून आमी एक वेगळ्या प्रकारचो एक्शन प्लान तयार केल्लो आसा. जातूंतल्यान अफर्मेटीव एक्शन म्हणजे जी इंडस्ट्री, जो IT सेक्टर, जे टुरिझम सेक्टर गोंयकारांक काम धंद्यान प्रायोरिटी दिता तांकां एम्प्लॉयमेंट सबसिडी दिवपा सारक्यो आनी अन्य आर्थीक मदत करपा सारक्यो अनेक योजना गोंय सरकारान केल्ल्यो आसा. गोंयभरची स्कुलां, कॉलेजी, सरकारी संस्था आनी सरकारी पावण्यार बाकीच्या कडेनूय स्वतंत्रता दिसाचे सुवाळे जाले. तालुका पावण्यार मंत्र्यांनी तिरंगो उबयलो. पणजे अंदू मुख्यमंत्री पर्रीकार ना, तसोच म्हापश्यां फ्रांसीस नाशिल्लो. फोंड्यां सुदिनानूच तिरंगो उबयलो. तितली दुसऱ्या मंत्र्याक संद. पळयात तालुका सुवाळ्यांची खिणचित्रां. म्हाका दिसता आमचे वेगळे वेगळे हिरो तयार जावन गेले. ते मागीर मंगल पांडेजी आसूं, भगत सिंग आसूं, चंद्रशेखर आझाद आसूं, सुभाषचंद्र बोस आसूं, गांधीजी आसूं, सगळ्यांनी वेगळ्या वेगळ्या लोकांनी आपलो एक एक पात केलो. तातूंत आमकां फ्रिडम मेळ्ळा. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
परिवर्तन तांणी केल्लें आसा. मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, प्रत्येक घरांत इलेक्ट्रिसिटी पावपा खातीर, उदकाची पुरवण करपा खातीर आनी प्रत्येक भारतांतल्या मनशाक आपले निवास आवास योजना मेळची ह्या खातीर तांणी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केल्या. जवळ जवळ 4 कोटी घरां बांदपाचो मनोदय तांणी व्यक्त केला. आमच्या देशाची वी आर द फास्टस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. म्हणटकर ऑपॉर्च्युनिटीज देशांत ना म्हणटा ती फट. ऑपॉर्च्युनिटीज देशांत आसा आनी फुडार म्हणटा तो हो युरेशियन एरिया ही ग्लोबल जिओ पॉलिटिक्सान इन्वेस्टमेंट चड जातलो, डेव्हलपमेंट चड जातलो हो हे भागांत. म्हणटकर आमच्या देशांत ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक आमचे स्थानीक चड करून तरुण पिळगी समर्थ आसपाची गरज आहा. आमी गोंयकारांची आज सगळ्यांक चड गरज आसा. आमी सगळे बरे विचार आहा ते मुखार काडून बरी पावलां जे सरकार मांडटा तेंका मुखार काडून म्हाका दिसता सरकारान आज लक्षांत दवरून सगळे लोकांक बाराबर वचपाचो विचार करून म्हाका दिसता बऱ्यांतली बरी पावलां मारलेली आसा. ज्या हालपेक्षा सहन केल्या त्या हालपेक्षाची जाणीव, ज्या नरक यातना बघून देश बांधवांनी स्वातंत्र्यापूर्वी स्वर्ग आम्हा दाखवले त्या नरक यातनाची जाणीव हासाठी हा सुवर्ण दिवस. आज 15 ऑगस्टाचा भारत देशाचा स्वातंत्र्य दिन. या दिवसाने सगळं भारतात स्वतंत्र करता. बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.